भाऊ जे आता बजेट सेशन जे जावपाचें आसा सो चीफ मिनिस्टर खंयच्या दिसा बजेट हे करतले? सध्याच्या कार्यक्रमाप्रमाणे 6 तारखेक म्हणजे ह्या सेशनाच्या पयल्या दिसा मार्चाचे माननीय मुख्यमंत्री बजेट प्रेजेंट करतले आनी तेजे नंतर टोटल हावज आमचे 14 दीस चलतले आनी बाकीचे दिसांनी मागीर नंतर हे जाले आसतना बजेट पास ह्याच सेशनाक जातलें आनी बाकीचें कामकाज जें पळय आसा तें कामकाज नॉर्मल ज्या पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन जातलें. एक दीस मदीं एक विकाक एक वर्कींग डे जो पळय फ्रायडे आसा तेसा प्रायवेट मेंबर्स रिजोल्युशन आसता ती ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां आमी दुसरे दिसाक घेवन सगळ्या मेंबरांक ती ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्स रिजोल्युशन घालपाक. आनी बाकीचे जे पळय कितें पळय बिजनस म्हणजे कशें क्वेश्चन आन्सर्स मागीर म्हणजे 0 आवर कॉलिंग एटेन्शन हे सगळे बिजनस रेगुलर आमी पळयताले फाटल्या सेशनान बजेट पळय एक सेशनान प्रेजेंट जातालें आनी तेजेर डिस्कशन दुसऱ्या सेशनान अशें जातालें सो तशें जावचें ना म्हणटा तुमी? ना 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 आनी आतां कितें जाल्लें आसा एक हांवें पयर कॉन्फरन्स अटेंड केल्ली सगळ्या प्रिजायडींग ऑफिसरांची थंय अशी एक डिसिजन जाला म्हणजे रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की एक वर्साची म्हणटा ती कमीत कमी म्हणटा ती 30 सिटींग जावची त्या प्रमाणेन आमी हांगा गोंयाक आमची 30 सिटींग वर्साची करपाचे आमचो विचार आसा. ओके.